नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। उत्तराखंडात लोकांक वाटावपाक जवानाची निसर्गाकडेन झूज, पावसाचो परत नेट, सोपिल्ल्यांचेर सामुहीक निमणे संस्कार, गोंय उबी करता 20 कोटींची मजत। शिक्षण माध्यमाचेर सरकाराचो निर्णय फुडले 3-4 म्हयने हुमकळ्ळो। सरकार नेमता शिक्षण सल्लागार मंडळ, मंडळाक शिफारशी दिवंक 3 म्हयन्याचो प्रास। प्रादेशीक आराखड्यांत पंचायत वाठारांत 80% FAR करचो। सार्दीन म्हणटा मायनिंग बंदी सैमीक अरिश्ट न्ही, केंद्रा कडच्यान पॅकेज मेळप अशक्य। गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नव प्रभारी दिग्विजय सिंगाचे गोंय भोंवडे उपरांतूच थारतलो। 3 जुलयाक दिग्विजय सिंग येता गोंयांत। सध्या चल्ल्यात त्यो फक्त वावड्यो। गोंयभर उमेदीन मनयलो सांजाव। पावस, वत, बांयो आनी फळांच्या सांगातान गोंयकार नाचलो धल्लो। आनी खेळामळार लुसोफोनिया गेम्साचें काम बऱ्यापैकी चलता। एकोलाप समितीची कामाचेर नजर। 75 कोटींक लागून येवजण आयोगाचे केशव चंद्रान मानले उपकार। खबरो विस्तारान। उत्तराखंडात हुंवार आयिल्ल्या भागांनी आडकल्ले हजारांनी लोकांक साल्वार करपा खातीर जवान निसर्गा कडेन झूज दीत आसात। थंय पावसान परत नेट धरला। सोमारा आनीक पालसणां कोसळ्ळीं। अजून 15,000 लोकांक साल्वार करपाचें आव्हान लश्करा मुखार आसा। अरिश्टांत मरण आयिल्ल्यांचेर सोमारा सांजे केदारनाथ नगरांत सामुहीक निमणे संस्कार जाले। इतले मजगतीं उत्तराखंडांत 2 गांव दत्तक घेवन ते वसोवपा खातीर गोंय सरकार आपले आनी लोकांचे मेळून 20 कोटी उबे करपाक सोदता। उटंगराचो पावस, पालसणां कोसळप आनी कुपां फुटपाच्या प्रकाराक लागून सोमारा उत्तराखंड राज्यांत चालू आशिल्ल्या कामाचेर परिणाम जालो। कांय वेळा खातीर काम बंद दवरचें पडलें। वायट हवामानाचो लश्कराच्या कामार बरोच परिणाम जालो। अजून सुमार 10,000 लोक वेगवेगळ्या वाठारांत अडकून पडल्यात। वायट हवामानाक लागून लश्कराची व्हडली हेलिकॉप्टरां बंद दवरची पडलीं। ल्हान हेलिकॉप्टरांतल्यान बद्रीनाथ, पंडुकेश्वर आनी लामगर वाठारांतल्यान फक्त 138 लोकांक हाडप शक्य जालें। रुद्रप्रयाग आनी बद्रीनाथ हायवेचेर पाळसणां पडिल्ल्यान येरादारी बंद पडली। पैठणी कसबा वाठारांतल्यान मुलन गांवांत कुपां फुटिल्ल्यान बरेंच लुकसाण जालें। ह्या सैमीक आपत्तीक मरण पाविल्ल्या लोकांच्या कुडींचेर सामुदायिक रितीन निमणे संस्कार करपाचो आदेश उत्तराखंड सरकारान दिला। उत्तराखंड राज्यांतल्या लोकांक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान मजत येवपाक लागल्या। लोकांक वखदां आनी हेर मजत दिवपाचें काम चालू आसा। उत्तराखंड राज्यांतलीं 2 गांवां दत्तक घेवपाचें गोंय सरकारान थारायलां। गोंय सरकार 5 कोटी दितले। गोंयांतल्यान सुमार 20 कोटी एकठांय करपाची मोख सरकारान दवरल्या। म्हणून गोंय सरकारान अशें ठरलां की 5 कोटी सरकाराचे आनी लोकां कडच्यान मजत घेवन ते जर आंकडो 15-20 कोटी पर्यंत वता जाल्यार उत्तराखंडान 2 गांवां किंवा एखाद्या 1 गांव आकारा प्रमाणे हे पूर्णपणे थंय वसोवन दिवपाचें व्हांवून जी गेल्या ती हाजी जबाबदारी आमचें सरकार घेवपाक तयार आसा। स्टेट बँकेन अकावंट काडलेलो आसा। गोंयान खंय स्टेट बँकेन चेक जमा केलो किंवा ECS ट्रान्सफर अकावंट नंबर 330774503333 can be transferred by cash, check, ECS, NEFT, RTGS. लोकांनी चड चड दिवचे। आमचो कोण एकटो खंय तरी अडकलोलो मोटरसायकलीचेर बिळ गेल्लो ताका आयज म्हाका दिसता भोवतेक करून एअरलिफ्ट जातलो। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड रिलीफ फंड ह्या नांवान सरकारान स्टेट बँकेतले खातें काडलां। 330774503333 असो ताचो नंबर आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। शिक्षण माध्यमाचेर सरकाराचें धोरण आनी निर्णय फुडले 3-4 म्हयने तरी हुमकळ्ळो। सरकारान शिक्षण सल्लागार मंडळाची फेररचणूक करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या अशें मुख्यमंत्री पर्रेकारान सोमारा मिडियाक सांगलें। 10 जुलय मेरेन नवें मंडळ अधिसूचीत जातलें। ते उपरांत मंडळा कडेन मुळावे शिक्षण माध्यमाचो विशय सोंपोवन निर्णय घेवंक 3 म्हयने दितले
आनी मंडळान 3 म्हयन्यांत शिफारसी दिल्यो जाल्यार ते उपरांत सरकार ते शिफारशी प्रमाण कितें तें थारायतलो. सल्लागार मंडळात शिक्षण विशयाची बऱ्यापैकी जाण आशिल्ले 15 वांगडी आसतले. शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार समितीचो मुखेली आसतलो. प्रपोजल ऑलरेडी मूव जाला. सेक्शन 2034 ऑफ RTE एक्ट, रायट टू एज्युकेशन एक्ट, एडवायजरी कावन्सील रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक प्रपोजल मूव केल्ल्या. सादारण 10 जुलय पर्यंत हे एडवायजरी कावन्सील रिकॉन्स्टिट्यूट जातले. ह्या एडवायजरी कावन्सिलान 15 पेक्षा कमी संख्येन अप टू 15 एज्युकेशनची माहिती आशिल्ले लोक असतात. प्रायमरी एज्युकेशन एंड चायल्ड बिहेवियर. ह्या कमिटीक शक्यतो 3 म्हयन्या भितर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर कशा पद्धतीची सरकारची फुडली पावलां आसची, म्हणजे जे एक 2-1 वर्सां पयलीं एक कन्फ्युजनाचें वादळ उठलेलें ते परमनंटली सॉल्व करपाच्या दृश्टीन वॉट इज अ लायन ऑफ एक्शन हें डायरेक्शन आमी दितले. 10 जुलय पयलीं ही कमिटी फॉर्म जातली. 4 ते 5 विदेशी लोकांनी गोंय सरकारा कडच्यान RTI सकयल माहिती घेवन ती स्वताच्या फायद्या खातीर वापरल्या. सरकार फॉरेनराक RTI सकयल माहिती दिवंक शकना अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलें. RTIच्या संदर्भात एक सर्क्युलराचो उल्लेख काही जाण करतात. दॅट सर्क्युलर इज ओनली एज पर द लॉ. द लॉ इज व्हेरी क्लियर की रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट इज ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन. हांवें फक्त सर्क्युलर इश्यू केला. इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्क्युलर हॅज टू बी डन बाय concerned person who is responsible to give the information. He has to satisfy himself that a particular person who is asking information is an Indian national. There are at least 4-5 foreign nationals who have used RTI for their own benefit. Whatever it is, it was noticed by us. Their foreign nationals are using it. परवरेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष गोंयचो नवो प्रभारी दिग्विजय सिंगाचे गोंय भोंवडे उपरांतच थारतलो. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष बदलता म्हूण सध्या काँग्रेसींत हवा पातळ्ळ्या. पूण खासा गोपांतल्यान कळटा ते प्रमाण दिग्विजय सिंग येवन गोंयचे परिस्थितीचो पयलीं अदमास घेतलो. 3 जुलयाक तो गोंयांत येवपाची शक्यताय आसा. ते उपरांत नवो प्रदेश अध्यक्ष कोण तो थारतलो. गोंय प्रदेश काँग्रेसचो नवो अध्यक्ष कोण जातलो ह्या विशीं जायत्यो अफवा पातळ्ळ्यात. मात गोंयचो नवो प्रभारी दिग्विजय सिंग गोंयांत येवन वडील फुडाऱ्या लागीं भासाभास केल्या उपरांतच नवो अध्यक्ष थारतलो अशें काँग्रेस सुत्रां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती वयल्यान समजता. 3 जुलैक दिग्विजय सिंग येता गोंयांत. नवो अध्यक्ष नेमपाची ताकतीक ना. अजून कोणेच दावो करूंक ना. पक्षांत शिस्त हाडपाचेर सिंगाचो भर. गोंय प्रदेश काँग्रेस जाग्यार घालपाची सुचोवणी दिग्विजय सिंगाक दिल्या अशें दिल्लींतल्या सुत्रांचें म्हणणें आसा. काँग्रेस पक्षांत सगळो बोळो आसा. 9 आमदारूय एकठांय ना. नवो अध्यक्ष नेमतना ह्या गजालीचो विचार जावं येता. असो आसतलो नवो अध्यक्ष. अल्पसंख्यांकाचो फुडारी, नितळ प्रतिमा, पक्ष संघटना बांदपाचो अणभव, निर्णय घेवपाची कुवत. गोंयांतल्या जायत्या फुडाऱ्यांक अध्यक्ष जावपाचें आसा. नवो अध्यक्ष नेमपा विशीं दिग्विजय सिंगाक काँग्रेस श्रेश्ठींनी पुराय मेकळीक दिल्या अशें सुत्रां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती वयल्यान कळटा. कोणाच्याच दबावाक बळी पडचें न्ही अशें श्रेश्ठींनी दिग्विजय सिंगाक सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. घेऊ एक वेवसायीक विसव.